कर्नाटकाची पोट वेंचणूक नदरेन घेवन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान म्हादय न्हंयचें उदक कर्नाटकान व्हरपा खातीर मान्यताय दिल्ल्यान गोंयांत बोवाळ जाल्लो. उपरांत सुमार 2 म्हयन्यांत पर्यावरण मंत्रालयान तो परवानो स्थगीत दवरिल्ल्याच्या पत्रकाची प्रत गोंय सरकाराच्या संबंदीत खात्याक धाडिल्ली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान कर्नाटकाक दिल्लो परवानो गोंय मुक्ती दिसा निमतान स्थगीत दवरिल्ल्यान गोंयकारांक तितलोच सुशेग मेळिल्लो. मात रोखडेच केंद्रीय पर्यावरण खात्याचो मंत्री प्रकाश जावडेकरान आनीक एक पत्र कर्नाटक सरकाराच्या गृह मंत्रालयाक बरोवन गोंयांत परतून खवदळ घातला. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरान बरयल्ल्या पत्रांत कर्नाटकाक म्हादय संदर्भात दिल्लो परवानो स्थगीत दवरूंक ना, तशेंच पिवपाच्या उदकाचो प्रकल्प उबारपाक पर्यावरण मंत्रालयाच्या मान्यतायेची गरज ना अशें कळून एका वाटेन कर्नाटक सरकाराक म्हादय न्हंयचें उदक व्हरपाक दारां उक्तीं करून दिल्या. गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री सावंत मात आजुनय केंद्र सरकाराच्या समर्थनान उलयता. गोंयकारांनी बेश्टेच गोंयांत वाद तयार करचो न्ही. केंद्रीय मंत्र्यान दिल्ल्या पत्राचो गोंयचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें मुखेलमंत्र्यान ट्वीट करून कळयलां. मुखेलमंत्र्याचेर विश्वास नाशिल्ल्यान गोंयांत म्हादय न्हंय संदर्भात आंदोलनां करपी संघटना आनी राजकीय पक्ष मात चाळवल्यात. गोंय प्रदेश काँग्रेस राज्यपालाक मेळटली. गोंय फॉरवर्ड, म्हादय बचाव आंदोलन, शिवसेना आनी हेर राजकीय पक्षांनी केंद्रीय मंत्रालयाचो निशेध केला. तशेंच गोंय राज्याच्या सरकाराच्या भुमिकेचेरय प्रश्न उबे केल्यात. सेव्ह गोवा फ्रंट संघटनेन मुखेलमंत्र्याच्या राजिनाम्याची मागणी केल्या. आज म्हाका तुमच्या समोर येवचें पडटा गोंयकारांचेर जो घात जाला तो घात घेवन. खरें म्हटल्यार गोंयकार थंड आनी ह्याच थंडपणाचो ह्याच आमच्या स्वभावाचो सगळे जाण फायदो घेता. जावडेकरान जेन्ना गोंयांत येयल्लो तेन्ना जावडेकरान आमकां सांगिल्लें की 15 दिसां भितर आपूण कितें तो निर्णय घेता आनी गोंयचो इंट्रस्ट म्हादयच्या बाबतींत जो कितें आसा तो आपूण प्रोटेक्ट करतलो म्हणून. आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री आमकां सांगिल्लें की गोंयचो इंट्रस्ट जो आसा तो आपूण खंयच कमी पडपाक दिवपा ना, एक थेंब सुद्दां उदक आपूण कर्नाटकान डायवर्ट करपाक दिवपा ना. जो मुख्यमंत्री म्हादयक आपली आवयपेक्षा मोठी म्हणटा, आवयपेक्षा चड म्हणटा, तो मुख्यमंत्री आज आपल्या आवयक प्रोटेक्ट करपाक पावलो ना, म्हादय मायक प्रोटेक्ट करपाक पावलो ना. आनी ह्याच क्रिसमसा दिसा ज्या क्रिसमसा दिसा गोंयकारांचो ह्या केंद्र सरकारान गोंयच्या सरकारान आनी भाजप सरकारान जो घात केला ताज्या खातीर हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचो मुख्यमंत्री हेजो राजिनामो मागता. ज्या दिसाक आमचो घात जाला त्याच दिसाक ताणें राजिनामो दिवचो हो म्हजो पयलो डिमांड सगळ्यां समोर. एक पत्र हे आयच्या दिसाक जावडेकरान कर्नाटकाच्या होम मिनिस्टराक बरयल्लें आसा आनी ह्या पत्राच्या माध्यमांतल्यान जावडेकर सांगता जे 18 तारखेक एबियन्सान दवरपाचें पत्र जें दिल्लें कर्नाटक गव्हर्मेंटाक त्या पत्राक कांय अर्थ ना आनी यू कॅन गो अहेड विथ द प्रोजेक्ट. म्हणजे म्हादय विकली ह्या लोकांनी. ह्या जावडेकरान आनी ह्या आमच्या प्रमोद सावंतान आपल्या खुर्चे खातीर आनी फक्त राजकारणा खातीर म्हादय विकली आनी गोंयकारांचो घात केलो. एक गोंयकारांनी लक्षांत घेवंक जाय हो आमचो स्वभाव आमकां सोडचो पडटलो. क्रिसमस आसा, सणवार आसा, ह्या सणावाराक आमकां घरान बसून उपकारपा ना. कारण आमी आज घरान बसले जाल्यार फाल्यां आमकां उदक मेळचें ना आनी आमी उपाशी मरतले, ताणेल्ले आसतले गोंयकार आनी गोंयची सगळी इकॉनॉमी, गोंयचे सगळे इकॉलॉजी आनी अख्खें गोंय आनी गोंयकार सगळे काबार जावपाच्या वाटेर आसा. ह्या राजकारण्यांक आमी तेंच्याच भाशेन समजोवचें पडटलें. पयलो म्हटल्यार म्हजो डिमांड आमच्या मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली रिजायन करचो, कारण ही हॅज फेल्ड टू प्रोटेक्ट माय म्हादय. आमी म्हादय महाआरती दिसाकूच सांगिल्लें जें पत्र आमकां मेळ्ळा तें पत्र मेळ्ळा, ते गव्हर्नराच्या इंटरफियरन्साक लागून आमकां मेळिल्लें. हेतून प्रमोद सावंताचो कांयच वांटो नाशिल्लो आनी त्या टायमार प्रमोद सावंतान आमकां सांगिल्लें की तुमी निश्चिंत रावा, आपूण कितें प्रोटेक्ट करता म्हणून. हेंच तुजें प्रोटेक्शन गोंयकारांक. यू हॅव फेल्ड मिजरेबली आनी यू आर लायबल आनी यू आर टेंड टू बी रिजायन. तुवें आतां रिजायन करूंक जाय. तुवें घरा बसपाची गरज आसा. तुजी लायकीच ना आनी तुजी लायकी आनी तुजें कोत केंद्र सरकारान तुका दाखोवन दिल्लें आसा. तुवें आतां घरा बसपाचो टायम येयल्लो आसा. हांव गोंयकारां कडेन पांय पडटा, आतां तरी भायर सरा. आनी आतां जर तुमी भायर सरना जाल्यार तुमी गोंय वाचोवंक शकपा ना. गोंयकार म्हणटा ते उरपाना आनी गोंयकार उरपाना आनी आमचें जर अस्तित्व टिकोवंक जाय
जाल्यार ह्या सणावाराक जो गोंयकारांचो एक मोठो सण आसा, क्रिसमसाचे ब्लेसिंग्स लोकांक दिता आसतना लोकांक सांगचें पडटलें की ह्या केंद्र सरकार आनी गोंय सरकारान आमचो घात केला आनी ह्या मुख्यमंत्र्याक आतां ह्या खुर्चे वयल्यान देंवचो पडटलो. गोंयकारांक एकठांय जावचें पडटलें आनी परत एकदां गोंयकारांक हांव विनंती करता की मोठ्या संख्येन भायर सरा. न्यू इयर येता आनी न्यू इयराक आमच्या गोंयांत ट्युरिस्ट येता. परत एकदां फाटल्या फावटीन सांगिल्लें तशेंच परत एकदां शिटकावणी दिता, गोंयांत ट्युरिस्टांनी येवच्या पयलीं विचार करचो आनी तेन्नाच गोंयांत येवचो. हांव परत एकदां गोंयकारां कडेन मागता की मोठ्या संख्येन जागृती करा आनी आमची म्हादय माय वाचोवपाक आमकां प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा हातभार लायात.